देवचारकोड कुळे हांगसर जाल्ल्या अज्ञाताच्या खून तपासणेन पुलिशेन 17 दिसां भितर आरोप्याक अटक केल्ली। फोंड्या पुलीस उपअधीक्षक सुनीता सावंत हिणे पत्रकारांक दिल्ल्या म्हायती प्रमाण जेन्ना हो खून जाल्लो तेन्ना सावन ह्या खून प्रकरणात पुलीस सातत्यान सोद करीत आसा। फोंड्या पुलिशेन कर्नाटकाच्या निंगप्पा उर्फ मुतू थालवट्टा ह्या आरोप्याक अटक केल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। मर्डर केस एक रिपोर्ट जाल्ली 17/20/2017 अंडर सेक्शन 302 IPC 29 तारखेक एप्रिलाच्या सांची ही केस रजिस्टर जाल्ली। ताज्या आदले दिसा एक फोन कॉल आयलो आनी इन्फॉर्मेशन दिलें आमकां कुळेच्या मनशान, लोकल मनशान, की एक डेड बॉडी दूधसागराच्या नदीच्या पात्राच्या सायडीन आसा थंयसर म्हणून इन द रगडा ऑफ द रिवर। आनी बरें चलून गेल्या उपरांत ती डेड बॉडी मागीर अकॉर्डिंगली ट्रॅक जाली। डेड बॉडी सारकी कुजिल्ल्या अवस्थेन आशिल्ली आनी डेड बॉडी पळयल्यार कळटालें की तेजे तकलेर एक जड फातर घाला आनी तो फातर मेळ्ळे सायडीक। आनी कंप्लीट तिची आयडेंटिटी कांयच नाशिल्ली, बॉडीचेरूय आयडेंटिटी कांय नाशिल्ली। बॉडीचेर ताजो हाफ पॅन्ट आशिल्ली आनी ताणें टी शर्ट जें आशिल्लें तें ताज्या फाटल्यान अशें घालून न्हिदिल्लो तो, तें एक टी शर्ट आशिल्लें। डेड बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडिल्ली तेन्ना क्रशिंग डॅमेज फॉर द हेड अशें म्हणून पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दोतोरान दिल्लो। खूब प्रयत्न केले ह्या हातून आनी ही बरी केस आमची डिटेक्ट जाल्ली आसा, जे कुळे पुलीस स्टेशनाच्या अथक परिश्रमान अंडर डायरेक्शन्स ऑफ PI निलेश धायगोडकर आनी असिस्टेड बाय प्रफुल्ल गिरी PSI अँड देवेंद्र पिंगळे आनी तांचे टिमीन केल्लें आसा। आतां तातूंत आरोपी निंगप्पा अलियस मुथ्थू थालाबत्ता हो गदगचो आनी जो मेल्लो मनीस आसा ताजें नांव संगाप्पा अलियस सन्मेश पाटील हो बागलकोटचो। हे दोगूय ड्रायव्हर बाय प्रोफेशन, मायनिंगाचे ट्रक चलयताले कुडचड्यार आनी शेजाऱ्याक रेंटेड रुमांनी रावताले। आतां जेन्ना म्हणण्या प्रमाणे की जो आरोपी आसा तेजी बायल आशिल्ली आनी ती एका रुमान रावताली, पण जो डिसीज आसा, मेल्लो मनीस आसा, तेका तो लग्न जावन आशिल्लो। तांच्या म्हणण्या प्रमाणे की तो तांगेर जेवपाक खावपाक येतालो आनी हो ताजो बरो फ्रेंड आशिल्लो म्हणून ताणें ताच्या म्हणण्या प्रमाणे की आरोपीन आपल्या बायले कडेन संधान साधलें आनी मातसो प्रयत्न केलो म्हणून, आनी तेज्याक लागून ताका खूब तिडक आशिल्ली ताज्या बद्दल आनी ताजो डिसीज पर्सन आरोपीच्या बायले कडेन फ्रेंडली जालो। सो ताज्याक लागून ताका आरोपीक 7 दीस पुलीस कस्टडी रिमांड दिल्लो आसा। इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आमचो इनचार्ज ऑफ कॉलेम पुलीस स्टेशन मिस्टर निलेश धायगोडकर, ही इज असिस्टेड बाय द टीम